मुझा देवा तू सर्वोर रसनार मोज धनी कर सगळ्या काळजान मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो मोगाक देवा तुझ्या लातांक काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लातांक काळीज मोजे तुका दिता सोमेस मोनीस देवा भुरगीं तुझ्या सारक्या सुरपायेची मुझे परे सर्वांग देखता राग मोसर हगे सोडता मुझा देवा मुझाक लागता काळीज मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लातांक काळीज मोचे तुका दिता. पवित्र सक्रमेंतांत हजरासच्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कोणसोवया. हे घडी बरो सक्रमेंतांतल्या जेजू कुस्स आमी पळोवया. आमचो देव आमचो सोडवंदार शर्ता विने मोग करचो आमकां राखचो आमकां सांबाळचो आमकां पोसचो आमचे खातीर कस सोंसचो आमचे खातीर रगत वारयलेलो कुर्सार मेल्लो पुनः जिवन जावन आमच्या जिविताक अर्थ दिल्लो. ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत सदांच आमचे संगी आसचे खातीर हांगासर म्हजे आनी तुजे खातीर आसचो तो जेजू. ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसा खरोच हजर आसा म्हणलें भावार्थान पातयेव्या. आमचो मोग करूंक आमकां आयकूंक आमकां बेसांवांनी बरोवंक आमकां धैर्य दिवंक आमचें बोळ तो जावन हांगासर तो आमच्या समकार आसा. आमकां आदार दिवंक आमच्या पिडे शिडेंत आमचे सांगाता राबोवन आमकां गूण करूंक जेजू आमचे मदेगांत हांगासर आसा. ह्या पवित्र तळाक आयलेल्या प्रत्येकल्याक आपडूंक हांगासर आयिल्ल्या प्रत्येकल्याच्यो काळजाच्यो अत्रेक आनी आशा कितें आसात ते भागोवंक
मागणी आयकोंक जेजू हांगासर हजर आसा. बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. सगळी आमची दिश्ट ताचेर आमी कणसोवया. सर आमच्यो आड आलोचण्यो पयस दवरया. जेजू सांगता हांव आसां आनी हांव जेजू संगी रावतलो. जेजूचो अनुभव जोडतलो. जेजू लागीं हांव मागतलो आनी तो म्हाका हांवें मागल्लें दितलो. असल्या भावार्थान हो थोडो वेळ जेजू सांगता करसूंक आमी प्रयत्न करया. हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. ह्या आराधना वेळार आमकां कितें आडखळी आसात त्यो ह्या वखदां तूं काडून उडय. ह्या वखदां आमकां कितें मागणें करूंक आडखळी येतात ते सगळी हे पवित्र आत्म्या तूं काडून उडय. आमचें मोत तूं उजवाडाय. आमचें काळीज तूं उगड. आमचें मौन तूं उगड आनी सगळ्या खाळसाण सगळ्या सक्तीन सगळ्या मनान जेजूक आराधन करूंक आमच्या सोम्याक आराधन करूंक हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पाव कर. आमचो भावार्थ तूं सडय. तुज्या धेन्यांनी आमकां बर. तुज्या फळांनी आमकां बर. अशें आराधन थोडो वेळ पावो ते परी करच्याक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बरें पवित्र आत्म्या. जेजूचें हजारपण आमचे मदेगात आमी भोगूंक प्रयत्न करया. कितलें चड जेजूचें हजारपण आमी भोगूंक प्रयत्न करता तितलें चड हें आराधन आमकां अर्था भरीत जाता आनी आमकां भोगता हांव आनी म्हजो जेजू हांगासर ह्या पवित्र थळार सांज जेवासा समर्पिल्ल्या पवित्र थळार ताच्या मजतीन हांगासर आसांव. आनी जें कितें आमी बाबार्थान जेजू लागीं मागल्लें तें आमकां खंडीत जेजू फावो करता. आमी कडचें हर एक आराधन निर्फळ जायना. आज नात्र फाल्यां ह्या वर्सा येवच्या वर्सा ह्या 25 वर्सां ह्या कितलीं वर्सां वचून दीत जेजू सांगता कसल्यो घडयो ताचे सांगता आमी मागल्लें बिलकूल निर्फळ जायना. तें आमकां फावो जाता. थोडे फावटी आमकां फावो जाल्लें कळोंकूच कळना. ह्या सभावार्थान त्यास जेजूक आमी आराधन करया. त्यास जेजूक आमी अर्गां दिवया. त्यास जेजूची स्तुती करया. ताका आमी नमस्कार करया आनी हो वेळ जेजू सांगता करसूंक प्रयत्न करया. मोगळा जेजू तूं आमच्या मदेगात आमचे खातीर तूं येवन रावलाय. आमच्या हरी एकल्याची तूं काकूळट कर. मोगळा जेजू आमी तुका भेटोवंक आयल्या उलोवंक आयल्या तूं जावन आसा आमचें बळ. तूं जावन आसा आमचो आदार. तूं जावन आसा आमचो मोग करतलो आमचो राखचो सांबाळचो हर एका कश्टा दुखान हर एका पिडे शिरेन हर एका म्हज्या अणवरान मोगळा जेजू तूं जावन आसा म्हजो एकलोच सोडवंदार. तुका सोडल्यार म्हाका दुसरो कोणूच ना जेजू. मोगळा जेजू तुजेर हांव पातयेनी दवरून बाबार दवरून ह्या पवित्र तळाक हांव आयलां जेजू. सबार कश्ट दूख कंत बेजाराय मोतीचें वजन घेवन जेजू हांव तुज्या पांयां तळा आयलां. म्हजेर तुजी बिरमोतीची दिश्ट घाल जेजू. म्हज्या अत्रेक म्हज्या काळजाचे सकट तूं ह्या वखदा पळयताय तें म्हाका फावो कर. मोगळा जेजू हांगासर हांव तुज्या पांयां तळासर पडलां. दिंबयेर हांव तुज्या पांयां तळा मुखार आसां. मोगळा जेजू म्हाका तुजो आदार दी. म्हाका तुजें बोळ दी. जेजू तुजें नांव तें सदांच गाजता. जेजूच्या नांवाक आसा बोळ आनी सकत. तुज्या नांवांत आसा हरी एक सकत. मोगळा जेजू तुजें नांव हांव गाजयता. तुज्या नांवाच्या सक्तेचेर पातयेवन तुज्या नांवाच्या पवित्र नांवाच्या सक्तेचेर पातयेवन हांव हांगासर आयलां जेजू. तुज्या नांवाची व्हंकलीक उसारूंक हांव आयलां जेजू. तुज्या नांवाक मान गौरव दिवंक आयलां जेजू. तुका आराधन करूंक हांव आयलां जेजू. मोगळा जेजू म्हजें काळीज तूं उगड. म्हजी मोत तूं उजवाडाय. म्हजें मौन तूं उगड आनी तुजें सांगता हो थोडो वेळ करसूंच्याक म्हाका तूं आदार दी. मौनपणी जेजूचें हजारपण आमी भोगया. असो अनुभव आमी सोडया. सर आमी बसया. जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कणसोवया. सक्कत आमची दिश्ट जेजूचेर कणसया. सक्कडी
तुमचे दिश्ट जेजूचेर कणसया आनी बरें एक पॉस्चर घेया बसचें मागण्याक सहसल्लेक आनी जेजू लागीं उलोवंक आमी येता हें आराधन जेजू सांगता हांव आनी जेजू सांगता करचो थोडो वेळ मी एंड माय जीसस नथिंग एल्स तातूंत सगळी तुमची दिश्ट जेजूचेर गेला जेजूचेर कणसया तुमचे दोळे तुमी दांबा आनी आतां तुमच्या मोतींत एक नांव हाडा तें नांव जावन आसा जेजूचें नांव दुसरें खंयचें नांव आमच्या मोतीक हाडचें नाका फकत जेजूचें नांव द नेम ऑफ जीसस द नेम ऑफ जीसस जेजूच्या नांवाक आसा सकत जेजूच्या नांवाक आसा बळ खंयच्या वेळार जेजूचें नांव आमी मुसारता ताचें नांव आमी काडटा तो जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां म्हज्या कश्टान दुखान पिडेन भलायकेन आकलास आसतना एक पटी जेजूचें नांव हांवें उसारल्या वेळार जेजू तक्षणच येवन म्हज्या मोतीक समाधान शांती दिल्लें आसा त्या मोतींत त्याच जेजूचें नांव तुमी उणवतींत म्हणा जेजू 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 जीसस जीसस जेजू जेजू तुमच्या मोतीन म्हणा कितलें सर तुमी जेजूचें नांव काडटात तितलो सर तस्सो जेजू हांगासर तुमच्या काळजांत आमच्या पवित्र जाग्यार ह्या सगळ्या ह्या सुतरांत ताचें हजारपण आमकां दाखयता जेजू ताचें नांव कितले पटी आमी काडटा तितले पटी आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत आमच्या मनांत आमच्या हरिएकांत ताचें नांव गासतना सगळे कश्ट पिडा दूख कंत बेसराय ह्या भक्ता पयस वेतात ताच्या नांवाक आसा सकत ताच्या नांवाक आसा बळ ताच्या नांवाक आसा हरिएक पदवी आनी त्याच जेजूचें नांव हांवें उसारतना ना बें आमकां कोणाचें ना बें कोणाचें ना बें दुस्मनाचें ना बें खंयच्याय सैतानाच्या पदवेचें कितेंच आमकां बें ना कित्याक जेजूच्या नांवाक आसा ती सकत आनी ती सकत मात्र न्ही जेजू मात तोंडान म्हणना तोच जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर हजर आसा तर दोळे आमचे दंबिया आनी जेजूचें नांव आमी उसान सांगया आनी गावया हें सबित भजन हरी एकलोय आमचे सगळ्या आमच्या सक्तेन सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान त्याच जेजूचें नांव गाजोवन त्याच जेजूचें हजारपण आमच्या काळजांत बगूंक प्रयत्न करया हें सबित भजन आमी गावया सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक सोम्याचें नांव तें पवित्र आमोलीक सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक नांव तें विचित्र नांव मोलादीक नांव तें विचित्र नांव मोलादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक गायता सदांच काळीज म्हजें गायता सदांच काळीज म्हजें जावं सांजेचें जावं सकाळचें जावं सांजेचें जावं सकाळचें सोम्याचें नांव हरसून गायता हांव सोम्याचें नांव असून गायता हांव सोम्याचें नांव पवित्र मोलादीक सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक नांव तें विचित्र नांव मोलादीक नांव तें विचित्र नांव मोलादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक दिंबेर तुका सोम्या गायता दिव्य तुका सोम्या गायता जीवन म्हजें
सदां गायता हांव स्तुती तुझी सदा गायता हांव सौम्याचें नांव पवित मोलादी सौम्याचें नांव पवित मोलादी नांव तें विचित नांव मोलादी नांव तें विचित नांव मोलादी सौम्याचें नांव पवित बोळादी सौम्याचें नांव पवित बोळादी सौम्याचें नांव पवित आमोली 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 सौम्याचे तुझे नाव पवित्र तुझे नाव आंबोलीक तुझे नावाक आसा सगत तुझे नावाक आसा बोळ मंगला जेजू हांव तुज्या नांवाचेर पाती येता जेजू हांव तुज्या पदवेचेर तुज्या सक्तेचेर पाती येता तुज्या पवित्र नांवाचेर हांव पाती येता मोगला जेजू तुज्या नांवान तुज्या पदवेन तुज्या सक्तेन जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हज्या काळजाचे अत्रेक उणें कर हरी एकी त्यास जेजू लगे आमी सांगया जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन हांगासर असल्या हर एका व्यक्तीक तो आपूण गूण करूंक शकता आमच्या हर एकच्या काळजाचे अत्रेक आमचे हर एक मागणें तो आयकता आनी आमी मागल्लें ह्या पवित्र तळा तो दिवंक शकता फकत त्याच जेजूच्या नांवाचेर आमी बाबार्थ दवरूंक जेजू आमकां आपयता तेंच पवित्र नांव आमच्या काळजांत आमी म्हणया जेजू जेजू जीजस 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 जेजू 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 तूं जावन आसाय म्हज्या काळजो सोराय जेजू तूं जावन आसाय म्हजो सडबंदार जेजू तूं जावन आसाय म्हजो राखणो जेजू तूं जावन आसाय म्हाका गूण करचो वैज जेजू तूं जावन आसाय म्हज्या हर एका काळजाच्या अत्रेगान तूं देव आसाय तूं म्हज्या मोतीक समाधान दिवचो व्यक्ती जेजू तूं जावन आसाय म्हजो राय म्हजो मोगाळ इश्ट त्यास जेजू लागीं मौनपणी उलोवंक प्रयत्न करया मौनपणी उलोवंक आमी प्रयत्न करया सर आमी दिमी घालया सर आमी दिमी घालया कोणा साथ जाता इसाया प्रवादी अध्याय 50 वाक्य 7 ते 9 म्हणटात सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता तर एक घडीभर आमचे दिमी घाल आमचे हात भोवतीपणी जोडया आनी दोळे आमचे दांपया या दोळे तुमचे जेजूचेर कंसया आनी तुमच्या मोती काडा सर्वेस्पर देव तुमच्या आदाराक केदळा इल्लो सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या आदाराक केदळा इल्लो एक घडीभर तुमच्या मोतींत उडासा काडूंक प्रयत्न करा केदळा सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक आयिल्लो आयजाया प्रवादी अध्याय 50 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तसो सर्वेस्पर देव तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तसो हांगासर जेजू केदळा आदाराक आयिल्लो तुमच्या मोतीक तुमी हाडूंक प्रयत्न करा तर प्रयत्न केलें तुमकां भोगतलें म्हजो जेजू म्हजो सर्वेस्पर म्हजो देव म्हज्या कश्टांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत हर एका वेळार म्हज्या आदाराक आयला तुमची जबाब जावं दी सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता सर्वेस्पर देव म्हजो आदाराक येता सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता सर्वांनी म्हाका केणतना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता
म्हजी बेपरवा करतना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता म्हाका सूख समजतना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव जिवितांत देदेस्पोर जाताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव पातकांत पडताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक जिणेंत येता अडचण कश्टताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक हांव येता समस्यांक बली जाताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता मारेकार पिडेक वळख जाताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक हांव येता जिवितांत भियेताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव अकमान बगताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हाका येता हेर लजेक घालताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक मान येता काडटाना सर्वेस्पर देव म्हज्या म्हजे आदाराक विशीं येता खबरो उलयताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हाका येता दंडसिताना सर्वेस्पर देव म्हज्या म्हाका आदाराक मानसीक येता वत्तडाणी घालताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता काम नासतना बेकार पडिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हज्या हांव आदाराक दुबळी येता गायंत कश्टताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक इन येता बरी करनासतना कश्टताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक इन येता वळवळे बगताना सर्वेस्पर देव म्हज्या म्हाका आदाराक पिडा येता शिडा येताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव अनितीक वळख जाताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हाका येता अकमान करताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हज्या येता वैरी म्हजेर उपराडताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हजे येता विरुद्ध सूख दाबे मांडताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक म्हाका येता मानसीक हिंसा दिताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता कोण पडताना सर्वेस्पर देव म्हज्या हांव आदाराक काळोखांत येता आसताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक विविध येता समस्यांक वळख जावन सगळोसो देदस्पोर जाताना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक सर्वेस्पोर येता देव म्हणटा इसाया प्रभात अध्याय 50 वाक्य 7 सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता सदांच येता हांवें भिवची गरज ना त्या देखून सर आमी उबे रावया तस सर्वेस्परा देवाक आमी किर्तनांगरा मुखांतर गावया सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या करार आसो तो उगडास दवरता हात आमचे जोडया हात आमचे वयर उबारया आनी त्याच सर्वेस्परा देवाक आमी आराधन करन तो आमच्या आदाराक आयला तो आमकां राखता सांबाळता तोच जेजू हांगासर आसा तोच सर्वेस्पोर देव हांगासर आसा गावया किर्तन तें सबित्त किर्तन आमकां सर्वांगे सडाव तें पायाड किर्तन येता सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां तो सांबाळता आपल्या कराराचो तो उडास वता सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उडास वता सर्वेस्पोराक वागणा नांव ताचे असिया वर्सां मोदे ताची कार्या बरकत वसारा ताची सर्मात कार्या तुम्ही वर्णून गाजया ताका तुम्ही गीता गाया होगले कुसारा सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उडाचो वता सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उडासो वता ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान तुमी भोगा ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान वगा ताका सोदलेली सर तुमी संतोषान बोरा ताका सोदलेली सर तुमी संतोषान बोरा देवाचे व्हड पदवेचो आसरो तुमी घेया देवाचे व्हड पदवेचो आसरो घेया ताका तुमी गितां गाया ओगळे कुसारा ताका तुमी गितां गाया ओगळे कुसारा सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उडासो वता सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या कराराचो तो उडासो वता हल्लेलुया आमचो देव आमकां सांबाळटा आपल्या
सर्वेस्वर संसदेत आमकां सांबाळता आपल्या कराराचो तो उडास व्हरता सर्वेस्वर संसदेत आमकां सांबाळता आपल्या कराराचो तो उडास व्हरता हालेलुया 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 स्तुती तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या जेसू आराधना तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 स्तुती तुका सोम्या जेसू आराधना तुका सोम्या जेसू नाव पवित्र नाव का गावन गा तुझ्या नावाची आसा सगत मोकळा जेसू सत्तेच्या खातीर आम जेसू तुझा मसाय आमचो एकलोच सोडवंता जेसू हालेलुया 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 अर्गान जेसू अर्गा तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 आता आम्ही एका विशेष इराद्या खातीर मागोवंक येता विशेष इराद्या खातीर मागोवंक येता आमी उबे रावून सांगू कश्टांनी आमी उबे रावले हांव उबो रावूंक सांगू तुमच्या मोतींत उडासडात तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या शेजारांक तुमच्या घरांत तुमच्या सैरामध्ये कोणी व्यक्ती कोरोना पिडेंत वळवळटा जाल्यार दये कर तुमच्या मोतींत आतां उडासा घडा कोणी व्यक्ती जावं दी तुमची सैरी दैरी तुमची इश्टा मंत्रां कोरोना पिडेंत वळवळटात कठीण वस्त आसात तांचो उडास तुमी हाडा या तुमच्या कुटुंबांत ताप आसा तुमच्या कुटुंबांत शेळ आसा सक्कडी आराधना जावं दी टीव्हीच्या पडद्याचेर जावं दी इतर माध्यमांनी पळोवचे व्यक्ती घराच बसून आसचे पिडेस्त आसात जावं पुरो अरी एकलय तुमी बसले येता तुमच्या घरा खंयसर आसात खंयसर आमी आराधना करता हांगा सगळ्यांनी तुमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तुमच्या इश्टा मंत्रा मदें जर कर कोण व्यक्ती कोरोना पिडेंत वळवळटा जाल्यार तुमच्या मोती घडा या तुमकांच ती पिडा आयल्या जावं पुरो तुमच्या मोतीक एक घडी बरो तुमच्या मोती घडा तोच पवित्र जेजू आज हरी एका व्यक्तीक आपडोवंक येता तोच जेजू ताच जेजूच्या पवित्र नांवान आज आमी मागोवंक येता कित्याक जेजूक साध्य ना म्हणलें खंयचेंय ना देवाक सक्कडी साध्य आसा त्या देखून एक घडी पळय तुमच्या मोती काडा कोण कोरोना पिडेंत आज वळवळटात संवसार भरांतल्या आनी आराधना पळयतलीं खंयसर सगळीं आसा सक्कडी दयेकन तुमच्या मोगाच्या व्यक्तींचो कोरोना पिडेंत वळवच्या व्यक्तींचो उडासडा ह्या वखदां आमी ताचे कडेन मागोवंक येता म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणा मोगळा जेजू हात तुमी उबारा हात तुमी उबारा ह्यात न्ही मात हांगा हे सगळी खंयसर कोरोना पिडेंत वळवळचे व्यक्ती आसात जावं दी आस्पत्रेंत जावं दी घरांनी जावं दी सगळ्या संवसारांत जावं दी आमच्या फिरगळच्यांनी जावं दी आमच्या कुटुंबांत तांचे वयर आमचे हात आमी उबारून धरल्यात आनी जेजू लागीं आतां मागोवंक येता मोगळा जेजू म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुज्या पवित्र नांवाच्या सक्तेचेर नावाच्या सक्तेचेर हांव पाती येता तुझ्या पवित्र नावाच्या सक्तेत हांव पाती येता मोगळा जेजू तुज्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक तुका समर्पण दिता तुज्या कुटुंबांत कोरोना पिडे वरवीं वळवळच्या हरी एका सांद्यार मोगळा जेजू तूं आपड गुण कर मोगळा जेजू तुज्या घरांनी आसच्या प्रायस्तांक जेजू तूं आपड मोगळा जेजू ह्या वखदां म्हज्या सैऱ्या दैऱ्या म्हज्या इश्टा मंत्रां कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या एकल्याकी जेजू तूं आपड जेजू तूं गुण कर पिडा सोसूंक बळ दी सबार जाणा जेजू कोरोना पिडे वरवीं कष्ट जाल्यात ताका पावो ते श्वास घेवंक जायना
आमकां भोंवतेन जायना मोगळा जेजू मोगळा ह्या जेजू कोरोना पिडेवर बी ह्या कोरोना पिडेवर साइड इफेक्ट्स जायतली आसली कसर सबाजना व्यक्ती आसात सबार व्यक्ती मोगळा आसात. जेजू मोगळा जेजू हांव तुजे लागीं परतता हांव परतता. तुजे लागीं मागता हांव तुजे लागीं मोगळा मागता. जेजू मोगळा जेजू हरिएका ह्या पिडेक हरिएका तूं आपड जेजू तूं आपड जेजू. मोगळा जेजू मोगळा जेजू. म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक कुटुंबांतल्या हरिएकल्या म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जनांक युवा जनांक म्हज्या कुटुंबांतल्या इतर सकट व्यक्तींक म्हज्या कुटुंबांतल्या व्यक्तींक ह्या जेजू तूं वक्तार आपड तूं आपड जेजू तूं गूण कर तूं गूण कर मोगळा जेजू मोगळा ह्या जेजू पिडेची ह्या पिडेची पिडे खातीर पिडे खातीर वावुरच्या वावुरच्या नपयस करचे खातीर वावुरच्या वावुरच्या हरिएका दाक्तेराचेर हरिएका दाक्तेराचेर हरिएका नर्साचेर हरिएका नर्साचेर हरिएका कोविड वॉरियराचेर हरिएका हरिएका गव्हर्नमेंट ऑफिशियलांचेर हरिएका तुजो आशीर्वाद घाल तुजो आशीर्वाद घाल. तांच्या मुखांतर तांच्या मुखांतर तांच्या कामा मुखांतर तांच्या कामा मुखांतर आमच्या ह्या संवसारांतली पिडा ह्या संवसारांतली पिडा कोरोना मिली मारेकार पिडा कोरोना मिली मारेकार नपयस जावं दी नपयस जावं दी. नपयस जावं दी नपयस जावं दी. मोगळा जेजू. तुकाच्या नांवाचेर आमी पातयेता तुझ्या नावांचेर पातयेता आमच्या जेजू. कुटुंबांनी तुमच्या कुटुंबांनी सॅच्युरेशन लेवल सॅच्युरेशन लेवल. समाकट समाकट श्वास काणी जायनासतना श्वास व्यक्ती काणी आसात नासतना व्यक्ती ऑक्सिजन आसात. लेवल उणे जाल्ले व्यक्ती आज आसात ऑक्सिजन उणे ह्या जाल्ले वक्ता व्यक्ती एम्ब्युलन्सार सबार जणांक सगळ्या संवसारार सगळ्या कोरोना संवसारार. पिडे बरी वरची व्यक्ती आसात तांकां तूं आपड जेजू आपड तांकां जेजू. तूं गूण कर जेजू गूण कर ह्या जेजू. वक्ता ह्या वक्ता घरांनी घरांनी बेड्डाचेर बेड्डाचेर कोरोना पिडेवर कोरोना वळवळची पिड्यावर व्यक्ती आसात मोगळा व्यक्ती आसात जेजू जेजू. तांकां तूं आपड तांकां तूं आपड. कोरोना पिडेन वळवळच्या कोरोना पिडेन सर पाद्र्यापांक सर पाद्र्यापांक, सर सिस्टरांक सर सिस्टरांक, सर युवजनांक सर युवजनांक, सर पिडेस्तांक सर पिडेस्तांक, हरिएका व्यक्ती तूं आपड तूं आपड जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया Thank you Jesus Thank you, Jesus. Praise you Jesus Praise you, Jesus. Argan tuka sumya Jesu Mahima tuka sumya Jesu Aradan tuka sumya Jesu Hallelujah 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 मौनपणी जेजूच्या पायांतला जेजू जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सगळ्या म्हज्या वळखीच्या सर पिडेस्तांक आपोवन गूण कर पिडा सिसून बळ दे आनी आमकां सर पिडेच्या वशांतले आमकां राख आनी सांबाळ मोगळा जेजू तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू तुमच्या मोतीन कितें इरादे घेवन आयल्यात तुमच्या मोती काडा हांवें सांगलां हें आराधन भोव लागशिल्ल्यान जेजू सांगात आमी करसूचें जेजू लागीं उलोवचें आमी ध्यान करून आराधन करना साव देखून तुमी कितें आशा दवर न्हू ह्या पवित्र तळाक आयल्यात ते आशा वन बाय वन जेजू लागीं मौनपणी सांगा नंबर 1 ही म्हाका आशा आसा म्हज्या कुटुंबांत भलायकी जायचे म्हाका पावते बरी सोलोंक जायना म्हाका सोलोंक जायचे म्हज्या मतीन मस्त टेन्शन आसा ती वस जाय कितें सकट अत्रेक तुमच्या काळजांत घेवन आयल्यात जेजू लागीं सांगा मौनपणी सांगा सर तुमच्या आलोचना इतर आलोचना पयस करप फकत हांव आनी म्हजो जेजू आनी ह्या वखदाक कितें भावार्थान मागता हांव जेजूच्या नांवान मागता हांव तें आमकां मेळटा जेजून सांगलां म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितें विश्वास जाल्यार बाप दीन आसतना रावूंक सोना म्हज्या नांवान कितें तुमी बापा लागीं विश्वास जाल्यार बाप दीन आसतना रावूंक सोना ह्या पवित्र तळाक आमी आयिल्ल्या व्यक्तीक हरी एकल्या की जेजू निराशी जावन फाटीं धाडिना बिलकुल धाडिना आज नातल्या फाल्यांतल्या परवां कितलीं वर्सां वचून दीत जें कितें आज आमी ह्या पवित्र तळाक जुजेवासाच्या मजतीन हांवें मागलां तें म्हाका मेळनासतना बिलकुल वचना त्या देखून तुमचे सर अत्रेक मौनपण जेजू सांगा तसो जेजूचो आशिर्वाद आमचेर मागूंक आमी वेता देखून तुमचे जवाब आशिर्वाद घाल सोम्या
सकट सांगाता आशीर्वाद घाल सोम्या आशीर्वाद घाल सोम्या आशीर्वाद घाल सोम्या म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या आशीर्वाद कुटुंबात घाल सोम्या म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या म्हज्या कुटुंबांतल्या वडिलांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या म्हज्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांचेर आशीर्वाद घाल म्हज्या सोम्या कुटुंबांत कोरोना पिडेवरी वळवळच्या सर व्यक्तींचेर आशीर्वाद घाल सोम्या म्हज्या कुटुंबांत बेड रिडन बेड्डाचेर आतां कस्तोवच्या वळवळच्या व्यक्तीचेर आशीर्वाद घाल सोम्या आराधान टीव्हीच्या पडद्यार आनी मोबायलांनी पळोवच्या सर व्यक्तींचेर आशीर्वाद घाल सोम्या काम नासतनाच्या आमच्या युवसानांचेर आशीर्वाद घाल विविध सोम्या पिडेस्टिरेक वळख जाल्ल्या सर व्यक्तींचेर आशीर्वाद घाल सोम्या विविध एडिक्शनाक वळख जाल्ल्या सर आमच्या युवसानांचेर आशीर्वाद घाल काजार सोम्या जावन भुरगींचे देणे सोदच्या सर आमच्या काजारी जोड्यांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या भुरग्यांक तावन कस्ट मेळच्या सर आवय बापायंचेर आशीर्वाद घाल सर सोम्या आमच्या देशीच्या पाद्र्यापांचेर आशीर्वाद घाल हांगासर सोम्या वावर करतल्या सर पाद्र्यापांचेर आशीर्वाद घाल त्या सोम्या पवित्रान वावर करच्या सिस्टरांचेर आशीर्वाद घाल हांगासर सोम्या आयिल्ल्या अर्येकल्याचेर आशीर्वाद घाल सोम्या खंयसर देवाचे आशीर्वाद गरज आसा मौनपणी जेजू लागीं सांगा जेजू म्हाका आशीर्वाद गरज आसा खंयसर आशीर्वाद गरज आसा ते तुमी मौनपणी जेजू लागीं सांगा जेजू आतां म्हाका आनी तुका आपडो घेता तो म्हाका आनी तुका गूण करूंक घेता कित्याक ताच्या पवित्र नांवान आमी येदोळ म्हणसर आराधन केलां ताच्या नांवाक आमी स्तुती गायल्या आराधन केलां अर्गां दिल्यांत आमचें ताका संपूर्ण समर्पण केलां तसो जेजू म्हाका आनी तुका आपडता देखून खंयसर ताणें आपडोंक जाय खंयसर सुम्याचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांत येवंक जाय हें सगळें त्याच जेजू लागीं सांगा जेजू जावन आसा आमचें बळ जेजू जावन आसा आमची सकत जेजू जावन आसा आमकां गूण करचो आमचे आत्रेक सगळो बागोवचो तसो सोडबंदार त्या सोडबंदाराचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो ताणें आमकां आपडलें मागीर आमी कोणाचे विशयांत भियेवची गरज ना कित्याक तोच आमचें बळ सर्वेस्परूचो आमचें बळ जेजूचो आमचें बळ आनी ताच्या नांवाक आसा ती सकत ताच्याच नांवाच्या सक्तेचेर पातयेवन ताच्या बळाचेर पातयेवन ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी दिमी घालया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता हो आशिर्वाद खंयसर जायचे म्हण तुमी दिमी घालना हें गीत म्हणटना तुमच्या मोतींत हाडा दिमी घालून केवळ गीत म्हणटना मोतीन तुमी हाडा हे देवाचें जेजूचें आशिर्वाद म्हज्या कुटुंबान जाय पुरो म्हज्या सैरेदेरा मदें जाय जावंक पुरो म्हज्या कामाचेर जायचें जावंक पुरो म्हज्या भायल्या गांवांत कितें अत्रेक आसा काळजांत हें गीत गायतना तुमचें जेजू लागीं सांगा आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलवून वेचास्कत विश्व्या बावडताचें बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका साळ्यान हर्शिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाडटा प्रार्थुया हे देवाबीची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो पोरदास आमचे ते आमी बोगी सरको त्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करून आमकां दयेन पाव कर तुजी येतेन रास करताय ससनाच्या ससनाक नमस्कार करया नमस्कार करया
नमस्कार कर्या समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीन मना उदारते ऐकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना येया गव्यासर एका स्थळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनाने अर्घां दिव्या ताने केल्या सरुपकारा आयच्या दिसा मिसाक हांगासर आयिल्ले इरादे जावन आसात थॉमस डिसोजा विजय अडका जॉन पुजिता मेरी आनी कुटाम अर्गां जावन लेविशा रिमा मोंतेरो ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां कुर्नाड आयजाक डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर आयरिल डिसोजान दिवचें आयजाक डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर निकिता डिसोजा आनी कानातूर वाड्याची अर्गां जावन नॅक्सन डिसोजा विटला सिंथिया डिसोजा विटला सेलेस्टिन डिसोजा विटला ग्लॅडिस डिसोजा तलापाडी रीटा डिसोजा फजीर स्टीफन डिसोजा मोकर्नाड जेनिशिया डिसोजा विटला नवीन जेनिशिया विल्मा डिसोजा विटला अर्गां जावन अम्ब्रोज आनी लेतिशिया डिसोजा फेरार तांच्या आत्म्या खातीर कॅनडा आशिल्ल्या कुटुंबान मीस दिला सोजा आनी मिनेजस फॅमिली फेरार तांच्या आत्म्या खातीर मीस दिला अर्गां जावन रॉबर्ट मिनेजस फेरार प्रत्येक इराद्या खातीर रॉबर्ट मिनेजस फेरार सिरिल डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर फजीर लिली डिसोजा मोगर्नाड ताच्या आत्म्या खातीर कॅल्विन डिसोजा मोगर्नाड अर्गां जावन रुफिन डिसोजा बांबील ताच्या आत्म्या खातीर बेनेडिक्ट रोड्रिगस आनी कुटाम बांबील अर्गां जावन सुचिता मोंतेरो मारील अर्गां जावन पियूस वेल्लूरू ताच्या आत्म्या खातीर प्रत्येक इरादो सचिन मोंतेरो मारील अर्गां जावन एमी सामुएला डिसोजा आग्रार फेलिक्स डिसोजा कानातूर अर्गां जावन झिटा पिंटो लोरेटो अर्गां जावन जोकिम पिंटो लोरेटो ताच्या आत्म्या खातीर पिंटो कुटुंबा खातीर ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिला लोरेटो आनी अर्गां जावन शार्लेट कुटिना इरावाडो ह्यात सर्व इरादे दिल्ल्यांक ह्या पवित्र थळार आसचो आयिल्ल्या समेस्तांक देवाचें बरेंपण दिवचो आमचो पात्रोन भगेवन जुसेवाज सर्व आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता हांव संगताच ह्या पवित्र थळाक दान दिल्लीं आसात संतोष डिसोजा मोडंकाप रोनाल्ड डिसोजा फेरार रॉबर्ट मिनेजस फेरार बेनेडिक्टा रोड्रिगस बांबील मायकल मोंतेरो मारील आनी जीवन वेगस इगर्जेवाडो 5000 तशें शुक्राराचें जेवणा खातीर कॅल्विन डिसोजा मोगार्नाड 2800 रुपये स्टीवन सिक्वेरा बंटवाळ 10000 रुपये ह्या समेस्तांक आमचो पात्रोन जुसेवाज बाब देवादान सर बरें मागोवन दिवन दी म्हणल्या आशे सवें आनी सांगाताच
जायत्यांनी तांचे इरादे बरोवन घाल्ले हांगासर आसात. ह्या सर इराद्यां खातीर कितें सर आशेवन मागोवंक ह्या पवित्र थळार तुमी आयल्यात. जोसेवाचा मुखांत्र देव आमच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ह्या पुणशेताक भेट दिवन भाग्यवंत जोसेवाचा मुखांत्र तुमच्या काळजाचे यात्रेक जोडूंक आयिल्ल्या सर्व यात्रेक भावा भयणीनो, कितें आशेन तुमी आयल्यात ती आशा तुमची सुफळ जावं दी. व्हडांनी उलोवचें, ल्हाना भुरग्यांनी रडचें, थोड्यांनी हांसचें, हें सगळें तुमी हांगासर घेवन येतात. ह्या मुखांत्र आमच्या कुटुंबांत जिवितांत बरेपण जायचें आनी हें खंडीत जावन बरेपण तुका म्हाका आमचो देव फावो करता. केदाळा म्हज्या जिवितांत बरेपणाचें चिंताप आसा, जिवितांत हांव बरें करूंक शकता. आयचो संदेश जावन आसा, तुज्या दोळ्यांत ह्या तुज्या जिवितांत वायट दवरन अनेकल्याची सूख दाखोवंक प्रयत्न करिनाका. आडें तुज्या दोळ्यांत आसतना अनेकल्याचें किसर काडूंक प्रयत्न करिनाका. पयलें तुकाच तो नितळ कर, तुजें चिंताप सारकें कर, तुजें जिवीत सारकें कर, ताच्या उपरांत अनेकल्याक बरें करूंक प्रयत्न कर. असलेंच देणें म्हज्या कुटुंबांत हांव जियेत आसतना, म्हज्या परिसरांत हांव आसता आसतना हें बरेपणान फुडें सरूंक गरज आसची कृपा तोचो सोमी आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवच्याक, ताच्या कृपेन आमकां भरच्याक आनी सांगाताच एक बरें जिवीत आमी जियोवन फुडें सरच्याक गरज आसची कृपा मागोवंक हें बलिदान भेटोवंक आराधन आमी केलें. आमचें सगळें जिवीत ताका भेटोवन दिलें आनी ह्या सोमियांच्या वर्त्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र ताच्या कृपेन नेटोवच्याक आमी हांगासर आसाव. आनी देवा मुखार आमी येता आसतना आमचें सर उणेंपण वळखून घेवया. पेल्याचें किसर काडूंक, पेल्याचें सूख सोदून काडूंक, पेल्या विशयांत अपप्रचार करूंक, पेल्याचें नांव पाड करूंक जर तर हांवें प्रयत्न केला आनी हांव हें सगळें करनासतना म्हजें थंय उणेंपण आसलें हांव पळोवंक सलवालां तर देवा मुखार आमकांच आमी हाडया. म्हजें जिवीत कशें आसा, खंयसर हांव चुकता, ह्या सर्व म्हज्या चुकेंत हांव काकुळदार देव म्हाका बक्षणें दिता म्हणल्यार बरवशान सर्व आमी सांगाता म्हणया. हांव पत्की सर पदवेकार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुचे वजाक परजळीत मागणी आनी दुबळेकायेची जिणी जिवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या मेटांनी चलोवन मागणेच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सा पावलान तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांचो आरंभ. आमच्या सोडवंदरा देवाचे आनी आमच्या बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्थ उद्देशी म्हजो करो पोवतो जावन आसलेल्या तिमोथीक बरोवचे. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा काकुलतांनी शांती तुका लाभो. हे काम करूंक म्हाका बोल दिल्ल्या आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून तसो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्घ दितां. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो. भावार्थ विनय आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुलता केली. जेजू क्रिस्तांतय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली. देवाचे उतारी श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवानपात. म्हज्या जिणेचो पुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका बूद सांगता जाल्यार सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर म्हाका ते उडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजेशी आसा तर हांव कधीच आलसो ना. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजवाडाक ससनाचें सूख. श्लोक सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पराचे 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 जय. तुझे उतरस सत सोम्या सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. सर्वेस्पराचे 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगा लागलो. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरयतवे. ते दोगी कणयेंत पडचे नांदवे. एक शीस आपल्या गुरू उपरास व्हरतो न्हय पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक. तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयन नासलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें. कपट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सांजुजे वाज बापा थंय बरो वचून देवा लागीं मागल्लें मेळटा म्हणल्यार फातयेणेन ह्या पवित्र तळार हजर जाल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ जुजे वाज बापाच्या भक्तिकानो. जिवितांत हरी एकलो आमी चिंताव हांव बरोच आसा. हांवें करचें सगळें बरेंत. हांवें उलोवचें सगळें बरेंत. हांवें शिकोवचें सगळें बरेंत म्हणलें आमी लेखता. पूण केदळ पर्यंत आमकां आनेकलो आमचें तें आसचें उणेपण दाखयता पर्यंत आमी चिंताव आमी सकड शिकोवन आसल्या. थोड्या फावटी आमी विचारचें आसा तूं कितलें शिकलाय. म्हजें शिकोवन जालें. शिकोवन जालें कालें शिकोवन जालां. खंय PUC गी डिग्री गी पोस्ट ग्रॅज्युएशन गी
जालें गे आमचें शिकोन. पण आमचो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो म्हणटालो जल्मल्लो मरता पर्यंत ताका शिकोंक आसा खंय. पूण आमी मस्त पटी म्हणटा आमची ओडवीकाय डिग्री जाल्ल्या तक्षणा म्हजें शिकोन जालें. पूण शिकप जालें, शिकोन जालें कितें? म्हजी एक डिग्री मेळच्यांत मात्र म्हजें शिकोन जालें. पूण जिवीत जियेवच्यांत मोगाच्या भावा भयणी जायते पटी आमी फाटीं उरल्या. कुटुंबान जावं पुरो, घरांत जावं पुरो. आदीं आमच्या कुटुंबांनी देवबिरांत आसली, कुटुंबादारांक गौरव दिवचो आसलो, कुटुंबादारांचें सांगतपण आसलें. पूण आतां दीस वेता वेता आमचे शिकपां चडल्यांत. आमी चिंचे हांवें शिकल्यांत हांव ह्या वर्ती जाल्या, म्हज्या आवयक बापायक चड शिकप ना, म्हज्या घरच्यांक शिकप ना, हांव मात्र ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट. तांकां कली जाणवाय. देखूनच कांय आवय बापायनी सांगलें जाल्यार आमी तें घेवंक तयार ना. आदीं सांगचें आसलें, हळे पुता मूठ घट्ट दवरल्यार तुजी जिणी जाता, मूठ जर तर एक पटी सुटली तुजें जिवीत गेलें. पूण आतां आमी म्हणटा हांव मुठी विशयान गणनेंत करिना. आतांची पिळगी आदीं मूठ म्हणल्यार तुजें जिवीत एका मुठी बरी घट्ट तूं धन रावलय, खंयसर गेल्यार तूं शाबीत उरलय. पूण आतां म्हज्या मुठी विशयान गणनेंत ना. देखून म्हाका बदरती ना, म्हाका म्हजें जिवीत कितें म्हणलें कळीत ना. अशें जाल्यार हंताक आमी पावता. जर तर आमच्या वडिलांनी आमकां कांय सांगलें, म्हाका कळ्ळें गोत्ता म्हणून. ही शिकल्या 5 आने 6 आने, हांव 17 आने 18 शिकल्या. कोणें शिकयल्लें? त्या शिकपणांतल्या आवय बापायन आमकां शिकोवन एका हंताक पायलें. आनी थंय जावन तांची ती जाणवाय, तांची ती बुदवणकाय, तांचें सगळें चिंताप घेवन थंयसर सगळें बरेंपण ताणें शिकोवन आमी एका हंताक पावल्या. म्हजो आब रेडे बांदून ह्या गादे कोसतालो. पूण आतां शिकप चडलें, आतांची पिळगी मिशिनान गादे गळटात. पूण त्या क्रशेक आनी आतांच्या क्रशेक फरक कितलें आसा. ती माती रेड्यांनी गुड्डावन थंयसर कोसता आसतना ती माती चड इटाळ जाताली. पूण आतां मिशिना मुखांत्र तें कातरून गेलें. पळया, आळ्यान वानर वाटून रांदिल्लें रांदप कितलें रुचीक जातालें. पूण आतां गिर्र करून गुंडयलें, 10 मिनटां भितर जालें, अर्दें थंयसर तो उकडून गेलें. आनी आमी बुदवंत मनशां, आमकां टायम ना, एकामेका कुटुंबा खातीर दिवंक आमकां टायम ना. कित्याक आमी पुरो बिजी मनशां, आमकां हर एक ना राटा वळत आसा. सकाळीं उठलेलें आमी चिंतल्या जावं पुरो आज उजवाज बापाच्या थळार वचूंक आसा, आमकां फुरसतच ना. देखून कांय अर्दें कांय च्या पिवन येयलें आनी थोडीं उठल्या ती गुत्तू ना. कित्याक आमी पुरा एका रितीर बिजी मनशां. त्या थळार वचत एक काम जायचें मोगाच्या भावा भयणी. पण आयच्या दिसा सोमयांचें तें उतर आमकां कितें सांगता? एका कुड्ड्यान आनी एका कुड्ड्याक मुखार व्हरूंक जायना. कितेंय आमच्यांनी कोणें सांगलें जाल्यार ताका ती इल्ली तरी जाणवाय आसता. आनी ती जाणवाय आसल्यार मात सादी जाता. गोत्तू नातल्यान आनेकल्याक जाणवाय दिली जाल्यार तोय फोंडान पडटा, हाचें जिवीत नास जाता. आनी केदळ म्हज्या जिवितांत हांव बरेंपण देखता, बरेंपण घेता, तवळ म्हज्या जिवितांत अशें उणेंपण हांव सोदूंक शकता. ना तर जेजून परत आमकां सांगल्या बरी दुसऱ्या विशयान सांगूंक कितलें सलीस. तो गी सायबा कलो स्टायलिश, तें गी कले ताची रीत. पूण हांव कितें करता म्हूण मस्त पटी गोत्तू जायना. मालगड्यांनी सांगिल्लें आसा, मुकली मोस वेता आसतना पाटली मोस त्या म्हशी विशयान सांगून आसताली खंय. पूण आमचें जिवीत मस्त पटी तशेंच जाला. आमकां कळीतना हांव कितें करता म्हूण सांगून हांव दुसऱ्यांक बोट जोगता. पूण तें बोट जोगता आसतना 3-4 बोटां म्हाका सांगतात, अळे तूं कितल्या उद्दाराचो, तूं कितल्या बरो. आज सोमयांचें उतार तेंत जावन आसा. तुज्या दोळ्यांत अशें आडें तुका दिसना मोगाच्या भावा भयणी. आज कितलीशीं आडी आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांत आज जावन आसात. म्हजें उलोवणें जावं पुरो पयलें आडें, म्हजें चिंतप जावं पुरो पयलें आडें, म्हजें दिश्ट जावं पुरो हांवें चूक रितीर समजून घेवचें म्हजें आडें. या हांवें जियोवचें म्हजे जिणये रीत म्हज्या कुटुंबादारांक एक आडें जावन आसचें. या हांवें करची ती म्हजी हर एक संगत हांव एक आड्या बरी जावन जियेता. आनी तवळ हांव म्हणटा तुमकां कांय समजना, तुमकां कांय म्हाका कोणी समजनात. कशें समजोवचें? आडेंत तुज्या दोळ्यांत आसा, तुका हेर दिसना जाल्यार मागीर कशें बरें करचें? काळो ग्लास घालन हांव म्हणटा शे आमच्या मुडीपू त्या पूण शेताक आयिल्लें पुरा काळी काळी आफ्रिकांतावन आयल्यात म्हण हांवें सांगलें जाल्यार न्हीद जाता गी. म्हज्या दोळ्याचें वक्ल हांवें बदलिलें जाल्यार
काळें आसलें धवें केलें जाल्यार थंयसर आसली आसा तशें दिसतात. मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या जिवितांत हेंच हांवें करूंक आसा. कित्याक हेरांक हांवें बरें करी जाय, हेरांक हांवें बरें मार्गदर्शन दी जाय, हेरांची चूक जाता आसतना हांवें सांगा जाय. पूण कशें? हांवें तर दुकरां बरी पुरा मेळ्ळें आंगार घालन आनेकल्याक हांव नितळ करता म्हळ्यार कितलें नितळ जावंक आसा. हांवूच रूपनातल्या बरी येवन आनेकल्या गळ्याळे तूं अशें म्हूण सांगलें जाल्यार तें जाता गे. हांवें पयलें म्हाका नितळ करूंक आसा. आनी हेंचो जेजू म्हणटा, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी ताचे उपरांत तूं समाज उलय जाल्यार तुका थंयसर दुसऱ्यांचें बरेंपण करूंक तुका साध्य जातलें. मोगाच्या भावा भयणी, ह्याच चिंतपान आमचें हर एकल्याचें जिवीत मुखार वचूंक आसा. आनी ह्याच रितीर मुखार वेचाक तिताक आयचें तें वाचप आमी आयकलें. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्लें. तो कितें थंयसर सांगता, तुका देवान हें मिसांव करूंक एक व्हरती जबाबदारी दिला आनी ही जबाबदारी ताच्या कुरपेन ताणें तुका फावो केला. ताणें दाखयल्ल्या काकुळतीन तुका दिला. आज हांव एक क्रिस्तांव जावन जियेता जाल्यार तें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी त्याच देवाचें काकुळट. हांवें कांय व्हडलें केल्लें ना. म्हज्या क्रिस्तांव कुटुंबांत हांवें जल्माचें जाल्यार जावं पुरो म्हज्या आवय बापायन मोगान म्हाका थंयसर जल्म दिला. पूण हांवें त्या कुटुंबांत जल्माचें जाल्यार न्हय देवाचेंच तें एक उदार देणें. आनी हें देणें देवाच्या कुरपेन नेटयल्लें आनी तें हांवें सदांच देवाक मेचोवच्या तरेतीर जियोवच्याक तो तुका म्हाका आपोवणें दिता. तर आज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या पवित्र थळार आमचें चिंताप एकच जावं दी. जुजेवाज बाप हर एकल्याचें बरेंपण चिंतून त्या बरेपणा खातीर तो वावुरलो. लोकांच्या कश्टांत तो मेतेर जालो. थंयसर तूं तशें करताय अशें करताय म्हणून ताणें सांगूं ना. पूण थंयसर आसले कश्टांत तो एक जालो. पळया थंयसर भायर तें पिंतूर पळयता हांव. तो एक पेंटाक कुडको वस्तूर बांदून थंयसर लोकां सांगता कुलकारा बरें ताणें काम केलें. हांव एक पाद्र्याब, हांव एक देवोत मनीस भाग्यवंत मनीस म्हणून तो रावना. लोकां सांगता एक जालो. थंयसर ताका तुज्या दोळ्यांतलें किसर न्ही, थंयसर ताचें जिवीतच आनेकल्याक एक प्रेरण जावन ताणें दवरलें. हेंच आयज एक क्रिस्तांव जाल्ल्या तुजें म्हजें जिवीत एक पाद्र्याब जावन जर तर म्हज्या पेल्याक म्हज्या लोकांक म्हज्या बरेपणा मुखांत हांव आकर्शण करिना जाल्यार म्हजें जिवीत सार्थक न्ही. एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताची तत्वां म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार हांव एक क्रिस्तांव जावन मुखार सरूंक योग्य न्हय. देखूनच आमचें उणेपण वळखून घेवया, आमची अस्खदकाय वळखून घेवया. देवाच्या कुरपेन आमकां बरया. ताच्या कुरपेन बरयल्लें तुजें म्हजें जिवीत त्याच क्रिस्ताच्या मेटांनी चलचें तसलें जावं दी. आमी आनेकल्याक वाट दिसची मनशां जावया. अनेकल्याच्या जिवितांत रूच दिवची मनशां जावया. अनेकल्याच्या जिणयेक उजवाड दाखोवची मनशां जावया. आनी तवळ केदळा हांव बरें उलयतां, बरें चिंतां, म्हज्या काळजांत हांव बरेंत भायर येता. जर तर म्हाका एक खोडी काडची संवय आसा जाल्यार कितलेंय बरें जाल्यार तितलेंत बरें जेवण जाल्ल्या उपरांत खालें म्हणजे तांतू इल्लेशें मिक्स जाल्लें चड जालें. पोटभर केला लास्ट पळय इल्लेशें मिक्स जाल्लें, इल्लें चड जालें, कालें मिक्स जाल्लें तें उपरांतलें. पूण अशें थोड्या फावटी आमचें आसा कांय तरी इल्लेशें सोदून काडचें आमचें सैम. पूण आज आमकांच आमी देवा मुखार दवरया. सगळें बरें दिल्लो देव बरेपणान वळखून घेवंक, बरेपणान जिवंक आनी तें बरेपणूच आमी उलोवंक करया. जर तर म्हज्या मतींत हांव बरें चिंतां, बरेंत म्हज्या मतींत हांव भायर येता. आनी हें बरेपण मोगाच्या भावा भयणी सोमयांत आमी जोडून घेवचें. ताणें आमकां दिवचें तें देणें, ताणें आमचेर वचचें तीं आशिर्वादां, ताणें आमकां दिवचें तें बेसांवां आमच्या जिवितांत बरेपण करूंक आमकां आदाराचें जावं दी. आनी हेंच भाग त्या येवकरिस्तांत येवचो सोमी त्या कुंभारा रुपार तुज्या म्हज्या काळजांत येता आसतना आमकां सदांच बरेपण करचें मनशां. एकल्यान ताच्या गुरूप्रास वर्तो जावंक जायना. पूण त्या गुरूची देख घेवन ताणें शिकयल्लें शिकोवन ताच्या मेटांनी चलोवन ताका मेचोवचो जावयेत. क्रिस्तान ताचें जिवीत आमकां दिलां आनी आमकां उजवाडाची जावन चलोवंक एकामेकां आदर्शन व्हरूंक आमकां सांगलां. बरेपण आमी दिता आसतना, बरेपण घेता आसतना तेंच बरेपण जियोवचें भाग तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमीन. पानांको 114.
उंडो हरी वाईन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पीत आवाज तुका दाखय दयाल आभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां उंडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा मोगाळ भावा भयणीनो सांजूचे वजाच्या थळार जायतें बरें आशेवन बरें मागून काळजाचे अत्रेक घेवन हांगासर आमी आयल्या आसता सुमयांक मेचवोवचें ताणें तांकां दिल्लें हें देणें उंडो वायन ताका आमी भेटयत आसतना आमचे सर काळजाचे अत्रेक आकांक्षा ह्या उंड्या वायनान दवरून देवा बापाक अर्गां जावन भेटोवचें ताचो उपकार मागून देवा सवें आमी आमकांच दवरचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजूचे वजान खतखतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी खालत्यापणाचे सादे जिवीत तुका भोवमान वाले हेच अशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष प्रीत काळजाचे उमळे आनी तुज्या सेवका सांजूचे वजा पसत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णोक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय सर्गीं तुका जय जय सर्गीं तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक दडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुड प्रगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा, सगळ्या याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे इश्टगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवन बाबा कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तान आमकां हर एकल्याक बापाच्या सावळेंत जियोवचें भाग फावो केला. आमचे सगळे काळजाचे अत्रेक तो आमकां फावो करता. तर त्याच सुमियाच्या उतरांनी बापाक उलो मारून म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली, अनवरांतली, अवघडांतली, बेजारांतली, पिडेंतली, दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो सुमी जेजू, देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. सुमियांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभली
आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली Sumya tuka sevkat reta Yeya tuja rakon rauta Swagat tuka avastika Jeevit moje samarpita Sumya tuka sevkat reta येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका हांव आजिता जिवीत म्हजें समर्पिता जिवीत दिवसो जिवीत आमचें तूं नंदन करसो सस्नीक सुखाक व्हरून पावसो सस्नीक सुखाक पावसो सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आजिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या सदांय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकान तूं धादोस करताय Sumya tuka sevkat reta येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आजिता जिवीत म्हजें समर्पिता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या भागी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या भक्तिकांक तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान दोदोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सवल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजेवाजाच्या परजळीत शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सांजू सेवास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोंक दे बापा विज्ञान संडे नाका जेजू सोकोरो तुशी सालो संदेश दासो प्रसार केलो विज्ञान वरान कष्टांनी दुकान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदर तुवें दिलो दया करून बसया
ह्या पवित्र थळार जुजे वाजबापाचो आदार मागून फातयेन बरवशान बरयल्लीं ते सावां तुमच्या मुखार तुमच्या सर्व संगाता मेळोवन जुजे वाचा मुखांत्र देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया. 12 जाणांनी ह्या पोटी चिंतिल्लें काम जालां, बरी भलायकी मेळ्ळ्या, शिकपान जैत मेळ्ळा म्हणून उपकार बावडलेलो आसा. तांच्या जिवितांत आनीक बरें जावं दी म्हणून आमी मागता. ताच्या उपरांत मागोवंक आयिल्ली ते सवां एका काजारी जोड्याक भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत एग्जामांत बरें मार्क्स काडून बरें काम मेळच्याक, एका वर्सांत हांव काम नासतना आसल्याक बरें काम मेळच्या खातीर घरांत सूख समाधान मेळच्यांत परगांवांत एकल्या बरें काम मेळोवंक एकल्याक सारकें उलोवंक जायना ताका उलोवंक जावच्याक, भलायकी बरी नातले एकल्या बरी भलायकी मेळोवंक बरें काम मेळच्या खातीर परगांवांत काम मेळच्याक, पयलेंच काम करनासल्या कंपनींत काम मेळच्याक, दोगांचे किडनीचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक, एका गुरुवारी स्त्रियेक गरज आसची बरी भलायकी, एकल्याच्या दादल्याक बरी भलायकी मेळच्याक, भायल्या गांवांत वचोंक फावो जावच्याक, एका भुरग्याक जेजूचो फोटो पळयता आसतना भे सुरू जाता, खुरीस पळयता आसतना भे, ताका बरी भलायकी मेळून ताणें धैर्यान बऱ्यापणान वाडच्याक, मोतीची वायट चिंतनां पयस जावच्याक, घरचे कश्ट समजावच्याक, कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळ्या ह्या खातीर अर्गां, तशेंच नवें कार घेवंक फावो केल्ल्याक, डिप्रेशन गूण केल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, बरी भलायकी मेळच्या खातीर कोर्टांत आसले केस राज्येर तिरसोवच्याक, मोग केल्ल्या चेडवा कडेच काजार जावंक फावो जावच्याक, कुटुंबांत बेगीनच मोगान जियोंक आनी सांगातान येवच्याक, जाग्याचें रेकॉर्ड बेगीनच जावचे खातीर किडनी आनी लिव्हराचे पिडा गूण जावन भलायकी बरीत जावंक आनी आस्पत्रेंतान बेगीनच डिस्चार्ज जावच्याक, शिकोवंक बरी मोत शिकले मोतें दवरच्याक, तशेंच अक्षराची वळख मेळच्याक, पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, मोती घेवच्या पाड चिंतनांतान पयस सरच्याक, माथ्याची कातेची पिडा गूण जावंक, नवे केस माथे भरून येवंक, भुरग्यांक शिकोवंक मोत तशें नवोदया इस्कॉलांत सीट मेळच्याक, रिणांचे समस्ये बेगीनच परिहार जावच्याक, एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक, बरो जावन जाल्ल्याक उपकार बावडला, जॉब एग्जामांत पास जावन बरें मार्क्स मेळोवन तशें घरांत शांती समाधान मेळोवंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी एग्जामांत बरें मार्क्स, दोगांक बरें काम बऱ्या भलायके खातीर मागला, दोळ्याक दिश्ट ना, ऑपरेशन आसतना बेगीनच दोळ्याक दिश्ट मेळोवंक, कान आयकनात ताका मिशीन जाय, अजपा वरवीं ऑपरेशन आसतना मिशीन नासतना कान आयकूंक, दोळ्यांक दिश्ट मेळोवंक, किडनींत समस्या आसात, किडनी बदलीचे म्हूण सांगला, कॅन्सराची पिडा एकल्याक आसा बरें जावंक, हें सगळें बऱ्यान जावच्या खातीर ताणें मागला. चौगांक बीपीचे समस्ये, 2 जाणांचे शुगर, तशेंच दोगांक दूख आसा, बुजाची दूख, तशें अजापा वरवीं सगळें बरें जावन शांत समाधानान जियोवचें भाग तांकां मेळोवंक, एकल्याचें हार्मोनल इम्बॅलन्स तें सारकें जावन ताच्या कातेचे सर समस्ये गूण जावच्याक, हाताची दूख गूण जावच्या खातीर ह्या त्या सावां खातीर आनी हांगासर त्या सावां घेवन आयिल्ल्या तुमचेंच इरादे आनी सबार आनी फोना मुखांत्र वॉट्सॅपाचेर या मेला मुखांत्र सबार आनी मागोवंक सांगला. ह्या सर्वांक जुजे वाजबापाच्या पांयां तळी दवरून कितें सर्व आशेतात, मागतात, सपनेतात, लालयतात तें सर्व जुजे वाजबाप तांकां फावो करून दी. आनी येदोळ पर्यंत ह्या पवित्र थळाक विविध रितींनी आदारशिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या जेवणाक, रांदपाक, ह्या इतर रितींनी आनी हें सगळें येदोळ पर्यंत सांबाळून व्हरूंक कुमक केल्ल्या, कुमक दिल्ल्या जावं पुरो देवाक स्तुती करच्यान गायना मुखांतर घे. आनी सगळ्या संवसारार जायतीं जुजे वाजबापाचें
थंयसर कितें ह्या थळार घडटा तें पळोवंक आशेवची आनी हें डिवायन वर्ड चॅनलाचेर जावन आसा त्यांच्या सिबंदेक सर्वांक जुजेवाज बाप तांच्या मिसावान तांकां बरें करून दी हरी एकल्याची आशा सुफळ जावं दी आनी सगळ्यांकी आशेवन ह्या थळार बरें चिंतल्या सपनेतल्यांक आशेतल्यांक मागोंक सांगल्यांक मागता म्हण बसयल्या सुमेस्तांक बरेंपण मेळोवन दी म्हणल्या सवे आमच्या सर्वांच्यो गरजो इरादे एकठांय करून सोमियांच्या मागण्यान जुजेवाज बापा मुखांतर बापाक आमी भेटोवन दिवया उबी रावया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आपोशितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सांजुजेवाज बापाच्या लदिनेक आमी दिंबी घालया आनी ह्या दिंबी घाल भक्तीपणान आमी आशेवचें आमचो जुजेवाज बाप आमकां मागून फावो करून दी कितें हांगासर ह्या नव्या वेळार हांव सांगता म्हज्या काळजान म्हाका बोगाजे हांवें मागल्लें जुजेवाज बाप म्हाका ऑर्डर पाद्र्याबान सांगल्या बरी आज न्हय फाल्यां न्हय जावं पुरो परवां तरी म्हाका तें मेळटलेंच आनी तें देवाक आमी दिल्लें देव आमकां पाटी दिताच देखून त्या पातयेन विश्वासान एकामेका खातीर मागया सगळ्या संवसारार पिडा चडटा देंवता आनी मुखल्या दिसांनी तेणें आमच्या क्रिस्तांव भाव तांचे फेस्त करच्या संदर्भार देव ही पिडा संवसारा वयली नाश करून दी कोणाकच कितें जायनातल्या बरी जुजेवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून दी सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा काकूत आमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कसोन नासवेच्या कथोलिक बावडतो जीव केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कष्टान संपडल्याच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टांवर धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवासरची हाडूंक पेचाडल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गेंत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयलेली वाट आमच्या क्रिस्तीचे मेलफांग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पितां सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज सरतलें तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी हजारो लोकां वांच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंकारान बडोवन आपल्या जिणेची वाट फोगलेल्या सशेतून दावलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सगळ्यामें दिवन देवाची हाडले हे मिसांव करतना तुका प्रसन्न जाली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखलें नाय असलोच प्रेम आमच्या काळजांनी केल्यात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक तूं आमकां शिकय सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली
तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या जालना बोंडाच्या मोगानी सेवे शिवाय आमचे जिणे संपूर्ण जावची ना म्हणले. तुझ्या जिणे मरी फाश कैलाय आसता. जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टातले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांज सेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय. आज सरकारांचा देवा संगी तूं आसाय. ते तावन तुजी मोगाळ आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जीवन तुका उक्ते करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. आमच्यो गरजो आमी उचारया. हप्तोभर ह्या पवित्र थळार येवन जुजेवाजाची मजत आशेतल्यांकी ह्या नोवेनांत वांटो घेवन ताचे थोन बरेपण सोदतल्यांकी इरादे ते सवा हाडून पेल्या खातीर विनंती करतल्यांकी आनी ह्या मरेकार पिडेक वळख जावन आसच्या सर्व आमच्या भावंडांक तांची जतन करच्या डाक्टरां नर्सांक आस्पत्रेच्या सर सिबंदींक सरकारी अधिकाऱ्यांक हर एकल्याक बरेपणाचें भाग मेळोवन दी. हांगासर ह्या थळार जायतीं भुरगीं येतात बरें आशोवन बरें मागून. आवयो त्या भुरग्यांक ह्या थळार हाडून येतात. तांची आशा सुफळ जावं दी. तुजे वाज बाप तांकां सगळें बरें दिवं दी. जायती आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर विनंती करतात. आमच्या युवा जणां खातीर वाडोवन आयिल्ल्या भुरग्यां खातीर बऱ्या गुणांनी शगुणांनी तांणी वाडच्याक. आमची ल्हान भुरगीं कुटुंबांच्या मोगान तांणी वाडच्याक. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ घेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानाच्या स्वरुपांतावन आमकां राखून व्हर. भवताक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आधार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी भयणां उपरांत तुज्या सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचें भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. सुमियांच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. ह्या घडये आस्पत्रेच्या खाटयांनी न्हिदोन आसल्या ऑपरेशन ह्या इतर पिडेक वळख जावन आसच्या हर एकल्यांक आमच्याच कुटुंबांच्या संद्यांत मोतीची कुडीची आत्म्याच्या कुटुंबांत सवकासाय समाधान नासतना कश्टांच्या जिवितांत वाट दिसनासतना देदेस्पर जाल्ल्या कुडी भितर धाकटेर पिडा ना म्हणटा पूण मोती भितर कुडींत पिडेन कश्टांच्या समेस्तान जुजे वाज बापा मुखांत्र देव बरी भलायकी फाव करून दी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायते अजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या कातीच्या दिश्टीच्या सर्व पिडेथावन आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. जुजे वाजाचो आशिर्वाद
सोमियाच्या नांवी आमचेर घेता आसतना आमचे सगळ्यांचे जिवीत बरेपणाचें जावं दी, आशिर्वादाचें जावं दी, समाधानाचें जावं दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता, ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे सक्रेची मनशां जावंक पवित्रात्म्याचें बळ तुमकां मेळ्ळो. आमेन. सांजुजे वासर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता आनी सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासलेल्या घरांत भगवंत मासो मुकुट जोडून ससना संतोष पगूं पावो जावं. आमेन. सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सर्गींच्या वाटेन चलोन शिकय, पातळ सांडून आदार लावय. सोडून दी कुर्बा, दी आमकां उर्बा, माया मोगान चलोन जग मागोन दी कृपा. सांज सेवाच बापा, ओगला पाणी मान तुका, कृपा मागोन दी बापा. विघ्नान सांडी नाका, मोगळ पुत्रा सोबे ओंकार बरी आशिर्वाद दी आमकां. सांज देवास बापा आमकां